नमस्कार. संसार पाडव्याच्यो परबी गोवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. आज संसार पाडवो. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेक हिंदू कॅलेंडरा प्रमाण नवे वर्स. संवसारभर हिंदूंची नवे वर्साची परब. गोंयांतूय नव्या वर्साचे येवकाराक प्रभात फेरी जाल्यो. घरादारांचेर कडुनिंब, आंब्याचे ताळे, खण, फुलां, तांब्याची गुडी, दारात आंगणात रांगोळी, दारार तोरणां. 3:30 मुहूर्तांतलो एक पाडवो. नव्यो गजाली खरेदीक, गाडयो घेवंक, घर प्रवेशाक पाडव्याचो शुभ मुहूर्त. पळयात गोंयकारांचो संसार पाडवो. करू भगवंता कशासाठी चिंता, करू भगवंता नाम नारायण. जीविते जीवन नाम नारायण, जीविते जीवन नाम संकीर्तन. मुखी राहो नाम संकीर्तन, मुखी राहो कशासाठी चिंता. करू भगवंता कशासाठी चिंता. दिवसस्य सर्वतः ब्रह्मध्वजाय नमो नमः. धारयेतो. आज या ठिकाणी सर्वतः ब्रह्मध्वज सर्वतः या महालक्ष्मी स्थानामध्ये ओपनिंग करून सर्वतः सनातन पूर्णता धर्म नवीन वर्षामध्ये नवीन संवत्सरामध्ये आज सर्वतः गुढी उभारून सर्वतः सर्वांनी एकत्रित येऊन हिंदू धर्माने एकत्र येऊन आज गुन्ह्या गोविंदाने या महालक्ष्मीच्या स्थानामध्ये येऊन सर्वतः गुढी वगैरे उभारलेले पावन करून घ्या. केलेल्या सेवेचं कल्पोक्त फलप्राप्त करून घेऊन निरंतर तुमची कृपा दृष्टी कृपा आशीर्वाद ठेवा. बरं. महालक्ष्मी माता की वाट पाही भक्तांची ती वाट पाहे. गोविंद जय जय गोपाल जय. कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्. आपली कसली वस्तू बिराडाक दिता जाल्यार भाडे कबलात करात आणि पुलिसेक कळयात. पथीक सॉफ्टवेराचेर तशी एंट्री करून घ्यात. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान अर्द काडल्या. 6 मया आदी संबंधितांनी फॉर्मालिटी करच्यो ना जाल्यार कारवायेची शिटकावणी. बँकांक एटीएमा भायर CCTV लावंक CCTV गार्ड दवरूंक अर्द. गोंयांत कितलोसोच लोक कसलोच एग्रीमेंट करिनासतना भाड्याचे घर फ्लॅटात रावता. तशेंच हॉटेलांनी गेस्ट हावसांनी कोण आयलो कोण गेलो हाचो पत्तो नासता. पुलिसेच्या टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहिमे वेळार ह्यो गजाली मुखार आयल्यात. कितलेशेच विदेशी नागरीक बेकायदेशीर रावतात म्हणूनय दिसून आयला. ते फाटभुंयेर आपली कसली वस्तू भाड्याक दितना म्हणल्यार घर, हॉटेल रूम, फ्लॅट, गेस्ट हाऊस, शेक, देवळांच्या संस्थानाचे रूम भाड्याक दितना वा कोणाकूय पेईंग गेस्ट म्हणून दवरतना तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाकूच जाय. संबंधीत वाठारांतल्या पुलिशेंत तांची नोंद करून पथीक सॉफ्टवेरांत एंट्री करून घेयात म्हूण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची ओर. ID प्रूफ म्हूण आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन, वेंचणूक वळखपत्र, पासपोर्ट हातूंतले खंयचेय एक वळखपत्र रेकॉर्डार घेतल्यार जाता. ह्यो फॉर्मालिटी 6 माया आदी करपाक जाय, ना जाल्यार कारवाय. ते वटेन बँकेची ATM फोडपाचे प्रकार वाडटात.
चडशा सुवातांनी CCTV कॅमेरेच ना म्हूण दिसून आयला. बँकांनी ATMा भायर CCTV कॅमेरे बसोवचे, थंय 24 वरां सेक्युरिटी गार्ड दवरचो म्हूण ऑल. हे करपाकूय 6 माया मेरेन मुजत दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविड-19च्यो केशी गोंयांत परत वाडपाक लागल्यात. चडश्यो केशी तरणाट्यांच्यो. 41 तरणाटे कोविड पॉझिटिव्ह सांपडल्यात. एक्टिव्ह केशी 1,600 वयर आसात म्हूण राज्याचो एपिडेमिओलॉजिस्ट दोतोर प्रशांत सूर्यवंशी सांगता. लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्का सारखे कोविड प्रोटोकॉल पाळचे म्हूण उलो. भारतात कोविडाच्यो केशी वाडटात तश्यो गोंयांतूय हळूहळू परत कोविडाच्यो केशी वाडटात. 6 राज्यांनी आंकडो चड. देशात दिसाक आंकडो 1000 वयर जाल्यार गोंयांत दिसाक 15 ते 20 केशी मेळपाक लागल्यात. सक्रीय केशी 1,600 तेंकल्यो. भलायकी खात्याच्या आंकड्या प्रमाण 0 ते 15 पिराये मेरेन 10 केशी मेळ्ळ्यात, जाल्यार 16 ते 31 वर्साच्या पिराये मेरेन 43 केशी, जाल्यार 32 ते 47 मेरेन 29 आनी 48 ते 63 मेरेन 21, जाल्यार 64 ते 80 वर्सां पिरायेच्या लोकां मदीं 22 केशी मेळ्ळ्यात. त्यो केशी सिरियस ना, हॉस्पिटलायझेशन ना, तांकां होम आयसोलेशन सांगलां. मंगळारा एक प्रेग्नंट बायल डिलिव्हरीक आयिल्ली तिची टेस्ट पॉझिटिव्ह म्हूण तिका ॲडमीट केली. All cases are mild cases. आज आम्ही एक ॲडमिशन दाखयता इन मिडिया बुलेटिन विल बी शोईंग नाव. दॅट इज फ्रॉम साऊथ गोवा डिसीज हॉस्पिटल. पण दॅट केस ऑल्सो इज लाईक एंटीनेटल पेशंट, म्हणल्यार ती गुरुवार पेशंट, आणि फॉर डिलिव्हरी शी हॅड कम अँड मागीर त्याची टेस्टिंग केली आणि इन्सिडेंटल फायंडींग आसा की शी हॅज बिकम कोविड. सो ती एक केस आसा. सो इट बिकम्स अ माइल्ड केस ओनली बिकॉज शी इज प्रेग्नंट. जो आमकां मातशी काळजी घेवची पडटली. ओके, अदरवायज बाकी जे केसेस आसा ते सगळे माइल्ड केसेस आसा. सिरियस पेशंट असो कोण ना. सो ती एक गोष्ट बरी आसा. H3N2च्यो 3 केशी गोंयांत सांपडल्यात. एक जी केस असली ती चिंचणी एरियातली असली आणि दुसरी केस जी असली ती आमची सांगे एरियातली असली. ओके, एक पेशंट आमची साऊथ गोवा हॉस्पिटलान, साऊथ गोवा प्रायवेट हॉस्पिटलान ॲडमीट असली, ती डिस्चार्ज जाला. आणि दुसरो जो भुरगो आसा, ल्हान भुरगो ॲडमीट आसा GMCन आणि तोय बरो आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि साहिल मांद्रेकार. कोविड H3N2 चेर सरकार चडांत चड एडवायझरी काडूंक शकता. शिश्टाचार हो लोकांनीच पाळपाचो. मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. दुयेंत आसल्यार दोतोरांक दाखयात, टेस्ट करात, गरज पडल्यार आयसोलेट जायात म्हूण उलो. केंद्र सरकार सांगता ते प्रमाण खंय पावलां उखलतले. मजगती बालरथा वयल्यांचो इशू खंय तडीक लायला. पगार वाडयला. तूं म्हाका विचारता गव्हर्मेंट कशें प्रिकॉशन. गव्हर्मेंट मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एडवायजरी काडपाक शकता. प्रिकॉशन्स लोकांनी घेवपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता एक गजाल म्हणजे ज्यो प्रिकॉशन्स कोविडाच्या वेळार घेतले त्यो थोडी घेवपाक आतां सुरवात करपाक जाय सगळ्यांनी. आपल्याक मातशी सुद्दां जर थंडी सिमटम्स असेल तर तूं टेस्ट करून आपण आयसोलेशन रावप, हाची सुरवात जावप गरजेचें आसा. ट्रिटमेंट घेवप गरजेचें आसा. एडमीट जावप, ट्रिटमेंट घेवप. त्या खातीर हांव सगळ्या जाणांक एडवायज करता की जेका आपल्याक थंडीची फील जाता तेणी गर्देन पब्लिकान येवचो न्ही, तेणी डायरेक्ट वचून टेस्ट करचें, आयसोलेशनान वयचो आनी आपूण ट्रिटमेंट घेवपाक सुरवात करता. इन फ्युचर आमी मॉनिटर करता. मॉनिटर केल्या उपरांत जर प्रमाणे केसीस कशी वाडटा, बाकीची गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एडवायजरी कितें इश्यू करता ताजेर फुडलें डिपेंड आसा. पगार वाडयला तांकां फाल्यां येता. पूण 27 तारखेच्यान तेंच्यांनी हेका बसता म्हणून सांगला आझाद मैदानाचेर. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारतात फांतोडेर भूकंपाचे धपके. 6.6 तांकीचो भूकंप. अफगाणिस्तानात 11 सोंपले. अफगाणिस्तानाच्या दक्षिण पूर्व फौजाबादांत भूकंपाचो केंद्रबिंदू. भारतात दिल्ली, पंजाब, जम्मू काश्मीर आणि हरियाणात धपके जाणवले. भारतात मालमत्ता वा जिवीत हानी ना, तरी घरां दारां हाल्ली. भूकंप जाता म्हूण कळटनाच लोक घरांतल्यान भायर. मोदी हटाव, देश बचाव बॅनरा वयल्यान दिल्लीत खवदळ. पुलिसेचे दिल्लीत प्रिंटींग प्रेस आणि पोस्टर तयार करतल्यांच्या आस्थापनाचेर छापे. 2000 पोस्टर बॅनर सापडले. 100 केशींनी FIR. 4 धरला तातूंत 2 प्रिंटींग प्रेसवाले आसात. आप म्हणटा हो लोकतांत्रीक देश. पोस्टरांक कित्याक भिवंक जाय? पोस्टराचेर भिवपा सारकें कितें आसा? कुळ्या खैर
चोरपी 11 जाणांचे टोळयेक रेंज फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी धरले. खैरीची झाडां बेकायदेशीर मारून तस्करी करताना आरोपी सयत मुखेल सूत्रधाराकूय धरलो. लाखभराचे लाकूड, 2 जीपी, एअर पिस्तूल, 4 लाख कॅश आणि 2 मुद्यो, 1 सरपळी जप्त. चौकशी चल्ल्या. सूत्रधार संदेश नायक ह्या व्यवहारात खापो. ताका हे आदी पेडण्या, केरी आणि फोण्याय धरला. रेंज फॉरेस्ट कॉलम ज्या आरएफओ आणि त्यांच्या टिमीन राती कडेन हे जी खैर तस्करी जाताली ती व्हड्या प्रमाणान ट्रान्सपोर्टेशन जातना तांकां कोणे तरी इन्फॉर्मेशन दिलें आनी तामसोडा हांगासर सर्वे नंबर 7 हांगासर तत्काळ तेंच्यांनी वचोन एक सुमो तेंच्यांनी वीथ खैर धरली आनी त्याच प्रमाणे हेज्या फाटल्यान जो मास्टर मायंड आशिल्लो ताका थंयच्यान तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केलो आनी तोय तेज्या थोड्या वेळान तोय आपली गाडी घेवन येयलो आनी अशें करून हे जवळ जवळ 11 जे एक्यूज आहा आतां अरेस्ट केल्ले आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. गोंयच्या रानांनी मोठ्या प्रमाणात खैरीची तस्करी चालूच. कुळ्या एफआरओन खैरीच्या तस्करी करपी 11 जाणांची टोळी धरली. चडशे कामगार कर्नाटकी. खैरीचे तस्करीत हिस्ट्री शिटर संदेश सूर्यकांत नायकूय फॉरेस्टाच्या ताब्यांत. आम्ही रातची 12 सुमार सीज केले. दारबांदोडा पंचायती कडेनच आशिल्ले. तातूंत भितर तो संदेश नायक म्हण तो ताका मागीर मास्टर मायंड तो आयलो मागीर आनी मागीर ताजे बरोबर आनी 3 तागे जे मानाय आशिल्ले मानाय म्हणटा तो दॅट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन. ते सगळे 4 लोक मागीर रातचे आमी परत धरले. 7-4 11 जाले सगळे. हेजे पयलीं केन्ना धरलेली? हेजे पयलीं ताका ही आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे अशें दिश्टी पडला कितें काय म्हणल्यार तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा. ताका केरी धरलेली आसा पयलीं, फोण्याय धरलेली आसा आनी पेडण्याय धरलेली आसा. आनी आनीकय रिकॉर्ड आमी चॅक करता महाराष्ट्रान बी आनी खंय खंय ताजो हात आसा काय कितें आसता आनी कितें गन मेळ्ळें म्हणटा ते एक एअर पिस्तॉल्स दिसता. इट हॅज टू बी चॅक्ड विथ द एक्सपर्ट्स. कॅश कितें? कॅश 4 लाख तेजे कडेन हे गाडयेन 4 सर्च करतरी हे गाडयेन 4 लाख कॅश मेळ्ळा. जप्त केल्ले एके जीपीक 2 नंबर प्लेट वेगळी आणि डॅशबोर्डार नंबर वेगळो. ताचीय चौकशी चल्ल्या. दारबांदोडेच्या स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फोमा नॅशनल हायवे विस्ताराक विरोध चालूच. थंयचे देवूळ आणि शाळेक कांयच जावचें ना म्हूण सरकार सांगता. मात सर्वेयर देवळाच्या आणि शाळेच्या आवाठांत मार्किंग करून गेल्यात म्हूण थळाव्यांचो बोवाळ. आमदार मंत्री गोविंद म्हणटा मार्किंग करप हो प्रक्रियेचो भाग. देवळाक खंय तो हात लावंक दिवचो ना. लोक हांगा सामके मरपा उठले. लोकांचे पोटां भरना. एक कोरोना लागून लोक मरता हांगा. धंदो ना काय ना. लोक उपाशी मरता आनी तुमी हे रस्ते करपा डेव्हलपमेंट कितें डेव्हलपमेंट? रस्ते करप म्हणल्यार डेव्हलपमेंट न्ही. लोकांचो पयलीं डेव्हलपमेंट करा. तुमी रस्ते करून आमचो लोकांचो गरीब लोकांचो हांगा डेव्हलपमेंट कांय जावचें ना. रस्तो आमकां जायोच नॅशनल हायवे पूण ताका ऑल्टरनेटीव आमी सोल्युशन तुमकां दिल्लें आसा. तेजेर अभ्यास करात. रिजनल प्लॅनाचेर तुमकां रस्तो तुमी दाखयलेलो आसा. तो आसतना तुमी हे रस्त्यार कशें परत हें करता? आज ज्या जाग्यार तुमी म्हणटाले देवस्थानाक धोको ना जाल्यार आमचे कडेन प्रूफ आसा. आज तुमी मार्किंग खंय केलें? जी शाळा आयज बांदपाची आहा 3,44 लाखाचो तेजो टेंडर जाल्लो आसा. आयज तो कॉन्ट्रॅक्टर बसून हजर हांगा टेंडर फ्लोट जाता थंयच आसा. कॉन्ट्रॅक्टर हांगा हजर. कॉन्ट्रॅक्टर आमकां विचारता जमीन खंय कितली आहा रे. आनी तांकां विचारलें अरे तूं ही शाळा आनी बांदतलो खंय? आयज PWDचे मनीस येवन तेज्याच दारान मार्किंग करता आनी ती शाळा सोपणा कडेन आनी ती शाळा 3.5 कोटीक टेंडर भायर सरता. ही कारस्थान आमकां कांयच कळना गव्हर्मेंटाची. सहज एक प्रत्येक नागरिकान एक समजून घेवपाची गरज आसा. खंयचो एक सर्वेयर ज्या वेळाचेर एक टेप लायता हेजो अर्थ तो टेप लायले थंय सुद्दां रस्तो वयता अशातली कांय गोश्ट ना. सर्वेच्या नॉर्म्सा प्रमाणे बरेचशे सेट पॉयंट करपा खातीर किंवा जो आयडेंटिफाय एक फिक्स पॉयंट करपा खातीर डिमार्केशन करता. आणि लोकांनी किंवा पालकांनी शाळेच्या संभ्रम जावचे न्ही. गोविंद गावडे एज अ आमदार म्हणून तांचे बरोबर सदांच आसतलो. फक्त हो एक पार्ट सर्वे करपा खातीर जे मुखार जे वचपाक जाय तेजे खातीर ते झोनींग करपाक जाय. तांकां लायन आवट करपाकूच जाय. हेजो अर्थ अशें न्ही की बाबा शाळा वयतली शाळेच्या कंपाउंडा भितर गेले म्हणटकीर शाळा वयतली किंवा कंपाउंड वयतलो ही चुकीची गोश्ट जावन ना. तेंचो भंय आशिल्लो शाळे कडेन पावले जाल्यार देवूळ वता. काय ना एक गोश्ट हांव परत तुमकां सांगता. देवूळ म्हणटा तें वचपाना आनी तें कशें ना वचपाक दिवपाना. दॅट्स ऑल. दोतोर केतन भाटीकाराक GCAच्या वैजकीय सेलाच्या संचालक पदा वयल्यान काडला.
मात परमनंट मेंबरशीप रद्द करपा विशीं ताका कारणां दाखय नोटीस धाडून जाप मागतले। ताचे जापे उपरांत ताचेर निर्णय जातलो म्हूण GCAचो सचिव रोहन देसाय उलयला। भाटीकाराची परमनंट मेंबरशिपूय रद्द करची म्हूण GCAच्या AGMात खंय शिफारस आयिल्ली। नाही, AGMान कशें AGMान ताका मेडिकल डायरेक्टर म्हणून काडचो म्हणून डिसिजन घेतिल्लें, सो इट स्टँड्स दॅट तेजेर आमी कांय उलयना। पूण लायफ मेंबरशीप काडची वा ना काडची हें आमकां मॅनेजींग कमिटीक डिसायड करा म्हणून सांगिल्लें। सो मॅनेजींग कमिटी जेन्ना डिसायड करता देन when the managing committee decide करता तेन्ना we have to consider both the फाल्यां सकाळी कशें आसा you never know, फाल्यां पॉलिटिकल वेंडेटा आसता नाल्यार आनी कितें आसता। सो we don't want to set a precedence wherein की फाल्यां सकाळी कितें जालें आनी कोणाकय काडून उडयलें। सो ताजेर खंय तरी ताका एक चान्स दिवचो म्हणून ताका आमी एक लेटर इश्यू करतले वेरीन तेजे कडेन आमी एक्सप्लेनेशन मागतले की बाबा अशें अशें जालां तें कित्याक लागून जालां। सो ताजी जो रिप्लाय आसतलो तेजे नंतर मागीर आमी ते परत AGMाक घालतले। आमी AGMाकच घालून डिसिजन करतले। आमी डिसिजन कशें घेतलां, आमी डिसिजन फक्त ताका काडून उडय म्हणिल्लें तें आमी काडून उडयना, फक्त ताका एक शोकॉज नोटीस धाडपाचें वा लेटर धाडपाचें आमी डिसिजन घेतलां आनी मागीर काडून उडोवपाचें बेस्ड ऑन हीज रिप्लाय देन वी वील पुट इट अप टू द AGM। आणि मेसेज अशी सर्क्युलेट जाता की आमी सस्पेन्शन तेचे ऑर्डर दवरला, विच इज नॉट द केस। AGMान जे डिसिजन घेतला तेचेर आमी परते वचूंक शकना। वी कॅनॉट कॉन्ट्रेडिक्ट वॉट इज बीन फायनलायज्ड इन द AGM। तेचेर आमी परते वचना, तो सस्पेंड जाल्लो आसा तो सस्पेंडूच उरतलो, तेचेर आमी दुसरें डिसिजन घेवंक शकना। दुसरें तेणी म्हटलां की मॅनेजींग कमिटीन हे ऑर्डर दवरला आनी विपुल फडके प्रेसिडेंटान फक्त एका ओपोज केला, विच इज नॉट द केस। कोणीच ह्या एका डिसिजन सपोर्ट करूंक ना आनी सपोर्ट करूंक शकना बिकॉज AGMान डिसिजन जाल्लें आसा। ताका शोकॉज आतां इश्यू करपाचें आनी तेचो रिप्लाय घेवपाचो त्या फंड्साचेर जे आमी उलयला की तो डिफॉल्ट जाला ह्या फंड्सांचेर, तो आमी तेच्या कडेन मागतले डेफिनेटली। लायफ मेंबरशिपाचो जो इश्यू आसा तो इश्यू हेच्याच माध्यमांतल्यान जातलो। एकदा मनीस लायफ मेंबर जातकूच देर इज अ प्रोसेस, ती लायफ मेंबरशीप तुम्ही कशी टर्मिनेट करतात। बट एज अ मेडिकल डायरेक्टर ही सस्पेंडेड, दॅट इज ऑलरेडी बीन टेकन इन द AGM। पुलीस रात दीस लोकां खातीर वावुरतात, तांचे फाटीर शाबासकीचे थाप जाय। कला संस्कृती मंत्री गोविंद उलयलो। राजश्री क्रिएशन आनी राज हाऊसिंगाचो स्वाभिमान 2023 हो गोंय पुलिसां खातीर भोवमान सुवाळो 25 मार्चाक पणजे दर्या संगमाचेर जाता। मंत्री गोविंदान कार्यावळ सांगली। गायिका आनंदी जोशी, हास्य कलाकार विशाखा सुभेदार, आशिष पवार आनी पंढरीनाथ काळे कार्यावळीचे अट्रॅक्शन। गोयचे पुलीस तुमच्या आमच्या गोंयकारां खातीर आनी एकंदरीत जे पर्यटक जे गोंयांत येतात तांचे खातीर रात दीस वावरत आसता। आनीक आमची सगळ्यांची एक जबाबदारी आसता की तांच्या फाटीचेर एक शाबासकीची थाप दिवची जेणे तांणी काम केल्ले बद्दल। आनी नवे जे ऑफिसर जे आसात किंवा नवे जे पुलीस अधिकारी जॉईन जातात तांकांय तांच्या पासून थोडीशी प्रेरणा मेळची, ज्याने करून व्यवस्थित कायदो आणि बाकीची सगळी व्यवस्था जी आसा ती चोखपणेन पळोवपा खातीर तांकां एक आत्मविश्वास प्राप्त जातलो। हो सन्मान सोहळो आनी हो कार्यक्रम जो आसा तो 25 तारखेक बरोबर 6:15 वरांचेर कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जातलो। ह्या सुवाळ्याक प्रसिद्ध आमचे गायिका आनंदी जोशी, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातले हास्य सम्राट ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले। विशाखा सुभेदार, आशिष पवार आणि पंढरीनाथ काळे ह्या कलाकारांचो आस्पाव ह्या कार्यक्रमा भितर आसतलो। पोलिसांची वायट जर काम करत जाल्यार ताका ताजेर आमी भरपूर टिका करता, पूण बरें काम करत जाल्यार आमी कोणूच ताका बरें हें करना की एप्रिशिएट करना। कारण समाजान भितर एक शाबासकीची एक जर थाप पडली जाल्यार ताका आयुश्यभराची एक हें मेळटा, कितें आपलें काम केल्ल्याचें सार्थक तांकां सार्थक मेळटा। आनी म्हणूनच एक शाबासकीची थाप तांच्या फाटीचेर दिवची म्हणून हो कार्यक्रमाची संकल्पना फुडें आयली। ही आशिल्ली मिड डे अपडेट। परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात, वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।